Honorable Speaker, Hello? Yeah. Honourable Speaker, I was making a statement that in this calling attention, it is specifically written, the bill seeks to protect land of Goans, especially those lying vacant and abandoned and are at risk from illegal encroachments, fraudulent transfers and land grabbers. First thing I want to point out that in the statement objects and reasons, in your preamble to the Act, it specifically mentioned that this is a bill for taking over charge, management, administration, supervision, custody and disposal of property vested in the state of Goa qua ultima heres, which means as the last heir, under Article 296 of the Constitution of India, by escheat or lapse or as a bona vacancia and for matters connected therewith. Now, I want to draw the attention of Honourable Speaker of the House. Please look at Section 9 of this Act. Once this property becomes property of the government, Section 9 provides, the escheat shall be disposed of in such manner as may be prescribed. Whenever there is a property which belongs to the government, it needs to be auctioned. It cannot be given in any manner. In Speaker, हांगासर आमी बिल पास करपाक उबे रावूंक ना. आमी पास करपाक उबे रावला ते कॉलिंग अटेंशन तेजे डिस्कशन करपा खातीर. No, I have to explain my stand. क्लियर करपा खातीर आलेला. स्पीकर सर हांव सांगता. आमी आतापर्यंत एसआयटी लँड ग्रॅबच्या अंडर 22 केसीस रजिस्टर्ड जाल्ल्यो आसा. जवळपास तश्यो जर पळोवंक वचत जाल्यार हांव टोटल तेजो सगळो डेटा जो आहा पळय दिता. हाज्या पयलींच्या सरकारांनी कित्याक काय करूं ना? स्पीकर सर, लोकांचे ज्यो प्रॉपर्टी पडलेल्या लोक जे फॉरेन कंट्रीन आसा तेजे प्रॉपर्टी हांगासर ग्रॅब केल्या. आणि माझ्या सरकारान स्पीकर साहेब म्हाका सांगता आसतना दिसता हांव जाल्यार सांगता केसीस एट प्रेजेंट इट इज विथ द इन्व्हेस्टिगेटिंग बाय द एसआयटी 30 आसा. एफआयआर ट्रान्सफर टू द पुलीस स्टेशन 8 आसा. चार्जशीटेड फायल बाय द ऑनरेबल हायकोर्ट 12 आसा. एफआयआर कॉस्ट बाय द हायकोर्ट 3 जाल्यो. फायनल रिपोर्ट टू द हायकोर्ट 2. इट इज एन एक्यूज पर्सन अरेस्टेड टिल डेट इज 41. टोटल अरेस्ट पेड इज 75. टोटल गव्हर्नमेंट सर्वंट अरेस्टेड इज 6. डिपार्टमेंट ऑफ द आर्काइव्स एंड आर्किओलॉजी इतले 3 आसात. रजिस्ट्रार ऑफ द सब रजिस्ट्रार काणकोण एकटो. मामलेदार ऑफिस बार्देस 2 जाण. ओके, ते नावाय बी म्हणजे जेका जेका अरेस्ट केली 13 फावटी एकट्याक अरेस्ट केला. हो मोहम्मद सोहेल म्हणून तेजे नाव पब्लिकार आसा. ओके, ह्या सगळ्या जाणांक दिता हांव. आमी निव्वळ आसा, आमचे इंटेंशन क्लियर आसा आणि दिस इज नॉट अ बिल डिस्कशन. आमी हे जे कॉलिंग अटेंशन हाडला सरकाराच्या बिलाच्या नावाच्या सकयल सरकाराची बदनामी आमी खपोवन घेवचे ना. ताका जर चॅलेंज करपाचे आसत जाल्यार लेट हिम चॅलेंज द बिल इन द कोर्ट. माझ्या सरळ You cannot cut short the discussion after you make allegations. This is completely wrong. This is completely wrong. I have the right to reply. Why can't he reply? Why can I not reply? You say what you want after that. Why should the Chief Minister be wanting? Why getting scared? Why is the government getting scared? या बिलाचे Are they feeling embarrassed? I think Saudi Murtala has said something wrong. We are specific something. स्पीकर सर त्या बिलाचे डिस्कशन करपाक येऊंक ना हांगा सर. This is completely wrong. Chief Minister wants to run away from this. Yes, it is that. Honorable Speaker, charge is made against me. Calling attention is a charge. Calling attention. Let him clarify the attention. अरे इट इज द रेकॉर्डिंग ऑफ How द can the इंडिया Chief टू राइट थिंग्स. इथून प्रोवाइडर कोण होतो? Let him clarify. I hate Insala. Honorable sir, 1 minute. Speaker, 1 minute. करपाक जाय. I Insala abandoned property मुलं किती आहे? आजपासून answer ना. You answer this, I will sit down. क्लियर केलं. What is abandoned property? The Act has no definition. सर There is nothing which is what is abandoned property. How do you just keep on making statements? ज्याच्यावर कोणीच क्लेम करूंक ना ती नो मॅन लँड म्हणजे अबंडन प्रॉपर्टी. स्पीकर सर हे झाले सुद्धा असत जाल्यार 10 महिन्याचो 10 वर्साचो पिरियड दवरल्या. ना ना. इवन इज शोविंग You show me in the Act. स्पीकर सर हांका लोकांनी प्रॉपर्टी घालल्यार जाता. ह्यो ज्यो इतक्यो केसीस जाल्या त्यो जाल्यार जाता आणि सरकारान बिल हाडी जाल्यार सरकार प्रॉपर्टी खावपाक सुद्धा सांगता. परत जाता स्पीकर सर. The land is being taken from the government. To लोकांक परत दिना जमीन. हांव विचारता You are taking over the land. 2002
fight सांगता. for their cases. कोणाक People will सांगता fight your स्पीकर rights. सर, कायदो आसा आणि कायदो ना म्हणून कायद्याचो आधार घेऊन I ask a झगडपाक येवना. question. Abandoned property, what is abandoned property? Please सर, define abandoned abandoned property. propertyच्या नावाच्या सगळ्या केसी हायकोर्टात झगडतात म्हाका खबर आसा आणि डॉक्युमेंट कितें लायता ते Whether to go to High Court or not is our prerogative. We don't have to give advice to us. हातीतून वचना हांव विचारता इतक्यो केसीस जायसर खंय आशिल्ले तर इतक्यो केसीस कित्याक करच्यो पडल्यो एसआयटी लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत म्हणजे तांच्यांनी जो रिपोर्ट दिला ताच्या आधाराचेर Deputy collector पडून आहा थिंगा. Identifying lands and they are giving the lands. Amladar and deputy collectors are involved in this racket. Speaker, I'm not finished. I'm खबर करना. This is a tactic to interrupt me and not allow me to speak. श्री विजय परत एकदा आपण असे डिस्कशन करून परत दाखयता I will tell the honorable speaker. व्हिडिओ स्पीकर सर स्पीकर साहेब श्री विजय अरे दाखव व्हिडिओ रे That property identify करून केला. अच्छा, दाखव हो म्हणटा सर्वे केला म्हणून कित म्हणटा स्पीकर साहेब तेणी तो व्हिडिओ विड्रॉ विड्रॉ misleading the complete तो calling attention is wrong. सर You can't make statements like this. I am no first तेणी व्हिडिओ विड्रॉ On the spot, कापा कोणी? He's interrupted me. You all law गोयकरांची लँड आणि It doesn't want me to speak. आम्ही पाला लागून Honorable Speaker, 2 minutes. Yes. Don't interrupt our kota. I'll just speak for 2 minutes. Then let them say what they want. Don't interrupt me for 2 minutes. Only 2 minutes. Calling attention. Verify इतले दाखल्या of the house regards the change in the name by any possible सदस्य बसून घ्या सगळे सगळे बसून घ्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी भाषा सोडण्याचा व्हिडिओ स्पीकर सर म्हाका विचार व्हिडिओ विड्रॉ करचो तेणी पहिली I can speak what I want. I can say what I want. होय तू पळोवंक ना तू व्हिडिओ म्हणून सगळ्यांनी बसून घ्या Other part what he say has to be corrected. तो जनरल calling attention घातल्या तर आम्ही क्लिअर झाला बसून घ्या सगळे गोष्ट त्याने परत झाला पण बिल लाईटीचे बिल फारी कर त्या उदकाचे बिल फारी कर हे सगळं बरं झालं पण आम्ही करे किती झालं सगळं चुकीचं झालं पण तो चुकीचा शब्द जो असा तो त्याला सगळं विड्रॉ करते चुकीच्या गोष्टी सांगा सर दुसरं उलयतना तुम्ही कशे म्हाका उलय बंद करून हांवें उलोवप न्ही काय नुस्त्याचो उलय तुजी ना ते पयलीं तेगे काबार कोण काबार जाता 2 मिनटां तेगे काबार कोता काबार कोता
व्हिडिओ पळयला तो व्हिडिओ पळयला स्पीकर सर व्हिडिओ पळय हा व्हिडिओचे तो उलयता आनी विड्रॉ करप कितें तें तूं डिसायड करता. I can't withdraw video. That's my fundamental right. Yes. I have right to speak. I can right to comment. Who can say? हांवें पळोवंक ना पण जर सगळ्यांचे ताका जर हे आसत जर अशें आसत जाल्यार तो विड्रॉ करपाक Motion withdraw court. I cannot withdraw my video. No. Can't demand that I should withdraw. स्पीकर सर अरे मागीर आज आम्ही सर हांव एडवोकेट When you get it after SIT, you got a property in your name. एडवोकेट You got property there. But if it becomes abandoned property, तो ते property गेले. स्पीकर सर विजय सरदेसाय समोर स्पीकर सर अरे उलयता मरे उलोवंक मायक्रोफोन बसून घ्या. आज सीएम सारको ह्या फॉर्माना सारको तापाड जाला सुशेगाद घे सुशेगाद घे घेता. आता स्पीकर सर म्हजो एक सादो प्रश्न आहा मंत्र्याक. आता हे बिल इतले ताकतिकेन हाडले आमी तेन्ना कितें म्हणिल्लें हांवें म्हणिल्लें आनी कालुसांनी म्हणिल्लें की आमकां अशें दिसता जे ताकतिकेन तुमी करतात त्या भशेन सरकार हो लँड ग्रॅबर जातलो काय कितें हो आमी प्रश्न एसेंब्लीन म्हणिल्लो हांगा आणि त्यांना कोणेच आमकां गेट आउट म्हणून ना और ते एक्सपंज कर म्हणून ना हे पयले हे बोल काय सर त्यांना बिलाचेर डिस्कशन उलोवंक काय नाका त्यांना बिलाचेर डिस्कशन सुरू आशिल्लें उलोवंक काय नाका पण बिलाचेर उलयत न्हू तो बिलाचेर उलोवंक नाका I said what I spoke in the assembly. 8/2024 बिल हाडले आता 1/2025 फुडल्या महिन्यात जातले स्पीकर सर इतली घरां सरकारान So agitated. स्पीकर सर मंत्र्याक म्हजो एक प्रश्न आहा की इतल्या ताकतिकेन हे बिल जे पास केले 2024 आज आमी 1 वर्ष नंतर आहा कितल्यो केसी तुवें आयडेंटिफाय केल्या स्पीकर सर एक मिनिट हांव लिस्ट दिता मरे अरे रिलेटेड मरे तू कसो उलयता ताणे उलोवप ते आणि ताणे हाडिल्ले केसी ज्यो आसा पळय न्हू एसआयटीन केसी सगळ्यो एसआयटी लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत रजिस्टर्ड केल्या ताज्या कितले अशे तुमी धरल्या कितल्यो अबँडन्ड प्रॉपर्टी कितल्यो आहाय आतां वयतल्यो तू 60 केसेस म्हणला तुवें 60 केसेस म्हणल्यार तुका लिस्ट आशिल्ले पयले. There are cases under SIT where Honorable Chief Minister has just mentioned. yeah. Now, as far as this act is concerned, we have not basically started any this thing itself. we are from the court We are so we have just formed you have not done anything under the so it is what we are- no, our objection is very see. No, our objection to that. लिस्ट दवरता लिस्ट दवरता ह्यो सगळ्यो कोर्टाक वचपाक Honorable member, our objection to this video is very simple. See, गव्हर्नमेंट आयडेंटिफाय केल्यो केल्यो. हय, त्यो विचारता. आमी काय आयडेंटिफाय करून no, no, एक साइड सीएम म्हणटा 60 केसेस आयडेंटिफाय केला. आमच्या objection वापस म्हणटा काय केलं ना म्हण. you have watched the video. What does the video say? Yes, sir. There is one fellow who explained that there are around 60 cases. Like not even one basically case has been come to Under light. the act, you have not identified because under the rules you have to proceed. I agree with you. Yeah. But Chief Minister already made a statement that 60 cases have been done. But Dotor, what about when It an will be done elected under the representative? procedure. I don't when say an no. elected representative goes and makes a vital statement Answer me saying only that one- this is going to answer me happen, only one you are question. creating. This is I more agree, of a fear I agree. mongering among the public. Answer me only one question. Because once it is declared abandoned property, once allegation हाडला ताजेर तेका त्या हेजेर न्ही तेणी allegation हाडला सरकाराची बदनामी करपाक पळयली तेणी फाटी घेवपाचे abandoned ते फाटी property. घेवपाचे Does it come back to the owner? Does it come back to the owner? Yes, sir. कालू सरेना बसून घ्या. म्हणजे हाडला कालू सरेना बसून घ्या. हांव उलयतालो मगे काबार जाल ना. विजय सरदेसाय फायर मारून गेले आणि म्हाका सोडलो अशें करून
They fired a shot on me and gone away. And come out of here, sir. They have not fired and gone away. My neighbors take Sir, video बोला जरा they have not fired and shot against him. They are only saying that what the bill's purpose is, what is to tell properly. गोयच्या सरकारान हाडलेल्या बिलाचेर अशा पद्धती बदनामीकारक भाषण हे करूच शकना. No. ताका It is कितें one करपाचें small आसा question. जाल्यार तो लीगली वयतलो. One small question. Next, which Viresh Chief Minister Borkar. has to answer. Next calling attention. आता Nobody is getting legally also. calling attention. Next calling attention. श्री विरेश बोरकर, एल्टन डिकोस्टा, श्री विजय सरदेसाई. स्पीकर सर पहिलो हांव विचारपाक सोदता तुमी सांगलेले रुलींग दितले म्हणून उलय. 39 यांचो आन्सर रिप्लाय दिवना डिसिप्लिन तो अजून पर्यंत दिवना ना रुलींग दिया न्हू स्पीकर सर 39 येयचो आमकां डीसीपीचे रिप्लाय सकाळी येवना तुम्ही सकाळी सांगले आफ्टर लंच तुम्ही रिप्लाय दितले म्हणून आम्ही हाफ एन आवर तुमचो रुलींग दिवंक जाय आता हे बाबा हाफ एन आवर डिस्कशन सबज्युडिस मॅटर म्हणटा पळय सगळे आन्सर तुम्ही म्हणटा सबज्युडिस म्हणून याचो तुम्ही एक तुमच्या सायडीच्यान कितें रिप्लाय दिया रिप्लाय दिया एक गजाल सकाळी की मिनिस्टरान सांगला की 2 क्वेश्चन तांणी पोस्टपोन केला म्हणजे हांवें दुसरो जो पोस्टपोन क्वेश्चन आसा तो ताका रिक्वेस्ट केला की तो ज्या वेळाचेर जे डिमांड आसलो त्या वेळाचेर घे स्टार्ट क्वेश्चन डिमांडाचे घेवप स्पीकर सर केसली मर्यादा स्पीकर सर म्हणजे म्हण त्या दिसा त्या आम्ही सिंपल सांगता स्पीकर सर तिसरा विषय राव रे ऐकून तरी घे बरं तू ऐकून घेवपाची तयार ना आज जरी ताणी पोस्टपोन म्हणून ना पोस्टपोन म्हणून पहिले जे क्वेश्चन आसले पोस्टपोन ताणी नेक्स्ट दिसांक केन्ना तरी घेता म्हणून दुसरो विषय आसा तो पोस्टपोन आशिल्लो पळय तुजो क्वेश्चन आशिल्लो पळय तो फुडें घे सेशन कंप्लीट जाय तो रिक्वेस्ट केला आसा आणि तिसरी गजाल जी आसा तिसरी गजाल जी आसा की ताणें जे क्वेश्चन ताणें पोस्टपोन केल्ले आसा की बाकी सगळे त्या विशया संदर्भात की ताणें क्लॉज प्रमाणे ताणें सांगलें आसा की कित्या खातीर सगळे क्वेश्चन पोस्टपोन कर सगळे स्टार्ट क्वेश्चन स्पीकर सर माझो स्पेसिफिक आसलो हांवें प्रश्न कितें विचारलेलो की टीसीपी बोर्डा बद्दल ते मॅनेजमेंट कोण आसा बोर्डाचे मेंबर कोण आसा क्रायटेरिया कितें आसा हो स्पेसिफिक क्वेश्चन आसलो आणि हेजो रिप्लाय स्पीकर सर म्हाका असो येयलो की अंडर हे जो सेक्शन 39 जो सबज्युडिस मॅटर आसा हायकोर्टान हो तेणें PIL घातली आनी PIL तेजेर लावन तेणें तो रिप्लाय दिला स्पीकर सर म्हाका तुमी सांगा की हे खंयच्या एक गजाल लक्षात खंयच्या रुलान रुलींग दिवपा म्हणटा ना हो विषय हांव स्पीकर सर हांव फक्त म्हाजो क्लिअरिफिकेशन दिता रिप्लाय दिल्ले आसा ना स्पीकर सर हांव क्लिअरिफिकेशन दिता हे खंयच्या रुलान बसता सर हे खंयच्या रुलान रिप्लाय दिता मिनिस्टरान रिप्लाय दिवंक जाय न्हू मिनिस्टरान रूल हो कोर्टान हो हायकोर्टान ना 39 एचे तेणें हायकोर्टान जालो 39 एक मिनिट स्पीकर सर मासराव 39 एचे स्पीकर सर 39 एचे कोर्टान आसा म्हणून सांगलें सबज्युडिस आसा म्हणून सांगलो पण 39 एचे अंडर आयज परमिशन दीत आसा प्रोविजन ग्रांट करीत आसा जेन्ना सबज्युडिस मॅटर जो आसा तो ग्रांट करता नाल्यार तुमी ती सगळी बंद करा न्हू तुम्ही सगळी जी तुम्ही बंद करूंक जाय ना जाल्यार तुम्ही रिप्लाय स्पीकर सर म्हाका फक्त प्रश्न असो आसा स्पीकर सर माझ्या मतदारसंघात 2 अशी कन्वर्जन घातल्या ओके 39 एच्या अंडर करेक्शन म्हणून घातल्या हाफ एन आवर डिस्कशन तो हांवें शिरगांव जो आसा तेजो सर्वे नंबर 44/2 हो सर्वे नंबर आसा तो ऑलरेडी घातला थंय स्पीकर हांव मुद्दम सांगता आयज आमचे एसटी भाव तुमकां खबर आसतलें त्यांचे बॅनर वयता आणि हांगा ते कन्वर्जन घातला तो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा आणि आमकां हांगा रिप्लाय बसून मेळना RTI रिप्लाय मेळना कांयच मेळना हे कितें स्पीकर सर चल्लां कितें स्पीकर सर कुर्च्या विलेजीन सेम चालू आसा सो स्पीकर सर आमी हांगा येयल्या कित्याक लागून लोक आमकां सर म्हाका गांवांत गेल्यार लोक विचारतले लोक म्हणटा हो आमदार कोर्टा घरी दिसता हो बसून थापयता कदेली थापयता लोक स्पीकर सर तुम्ही मुद्दम ह्या आमच्या पांया गांवांत या म्हजें तर आयकून घे रे स्पीकर सर हांव मुद्दम तुम्ही ह्या आमच्या पांया गांवांत या श्री सातेरी देवस्थानाचे थंय कुल देवता आसा आमची आनी ते देवीच्या सभोवतणी खुबशे देवाचे देवस्थान आसा आनी ते जागे आसा जे प्रचंड तेका व्हॅल्यू आसा आणि आम्ही रिप्लाय विचारता की बाबा हे कशें चल्ला आमकां तो रिप्लाय येयना आन्सर येयना सो स्पीकर सर म्हाका प्लीज हो तुमचे कडल्यान रुलींग जाय हे आन्सर आमकां मेळटले काय ना
यांची उतरां सांगता ताणें 2 क्वेश्चन ताणें पोस्टपोन केल्ले आसा पोस्टपोंडाचे हांव उलयना स्पीकर सर हांव पोस्टपोंडाचे उलयना तो पोस्टपोन कितली करतलो तो 5 वर्सां सोंपयतलो पोस्टपोन आणि हांव बाकीचे म्हणटा हो जो विशय उत्तर आसा स्पीकर सर हो ताणें उत्तर जो दिला हो रॉंग आसा अरे, आमी प्रिविलेज मोशन मूव करचें पडटलें ऑफिसरांची ऑफिसर ताका हेल्प करता स्पीकर सर हे ऑफिसर जे टीसीपी ऑफिसर आसा ते हेल्प करता एकटो गेलो राव रे स्पीकर सर ना स्पीकर सर हे रॉंग विरेश 39A चेर हाफ एन आवर डिस्कशन स्पिकरान दिवयात आमकां जालें कोत खबर सबज्युडिस सांगता हांव म्हणटा कोणाचें डिस्कशन घ्या स्पीकर सर टीसीपी बोर्ड हो सगळ्यात व्हडलो कोर्ट ठीक जावन उलयले जाल्यार ती कोणाचें आयकुपाचें सांग वेज ऑफ 1 2 3 जावन उलयता आयकता हांगा सकाळीं सांगिल्लें ताका विशय आयकता हांव स्पीकर सर आमचो आग्रह आसा की ह्या टीसीपी बोर्डाच्या बद्दल जो टीसीपी बोर्ड आयज घडयला गोंय उरपाक जाय म्हणून काय गोंय काबार करपाक जाय म्हणून काय दिल्लीकारांक गोंय विकपाक जाय म्हणून आमचे जागे देवस्थानाचे जागे आसा ते काबार करपाक जे एग्रीकल्चर हे आसा म्हटल्यार ऑर्चर्ड लँड आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा बफर झोन आसा हो सोंपोवपाक उठला तेंय तुमी सांगा आमी आनी उलोवपाचेच ना आमी वचत रावया सगळे हांगा येतले बेश्टे कदेल ही जी आसा पळय ती थापोवपाची आनी वचपाची घरा हें करुया अरे उत्तरात येना फक्त बोर्ड कोण आसा स्पीकर सर इतलोच उत्तर आमचें इतलेच आमी आतां मिनिस्टर गेलो खंय मिनिस्टर आसा खंय आतां ह्या इतले व्हॅल्युएबल आयज टीसीपी हें आहलो मिनिस्टर गेलो खंय तेणें उत्तर दिवंक नाका आसलें तो व्हडलें सांगता वचा तुमी जाय तें करा म्हणून भाव खंय येयले आमी निवडून येयल्या आमकां हक्क सांगा क्वेश्चन करपाक लागून हें कितें चल्लां स्पीकर सर मिनिस्टर सीट खाली आसा आतां जो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो ऑनरेबल मिनिस्टर आसा तो खंय गेला हें आतां विचारपाक जाय न्हू स्पीकर सर तेका खबर आसलें तुमी रुलींग दितलो म्हणून तो गाडी स्टार्ट मारली चक 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 आनी ड्रायव्हराक घेतलो आनी गेलो चल्लां कितें स्पीकर सर एक बसून घे आमकां उत्तर जाय स्पीकर सर आमी सकाळीं मांडिल्लो एकदम गंभीर इश्यू इट इज कन्सर्निंग आवर लँड्स आनीक जेन्ना इन वन केस इन वन वे जो विरेश बाब सांगता in one side you are saying it is sub judice, on the other side you are accepting all the applications. So what is that? On the other side minister is saying you put RTI. In front of you he is saying you put RTI and get information. I am not giving information. Now what is this? Are we is this yes builder and no MLA lagun ami gele he house anto? Is this the way, Speaker sir? आम्ही हो प्रश्न सुरवातेक सकाळी सांगलोलो कालच्या दिसा तूं सांगलें आज सुरवातेक काडून व्हेरी सिंपल द हेड ऑफ द हाऊस इज द चीफ मिनिस्टर ही इज ऑल्सो सायलंट ही इज नॉट आन्सरिंग ऑन दिस पर्टिक्युलर सिच्युएशन तुम्ही सायटेशन वाचला तितूनच हांवें कॉपी काडल्या पोस्टपोर्ड एलिक्यू नंबर 1C विल बी आन्सर्ड ऑन द 7/8/2025 म्हटला ना 2A हा 2A म्हणटाणे सांगता न्ही द स्टार्ट एलिक्यू नंबर 3A will be the postponed to the next session म्हटला 2A ऐक नाही माझे फुडले हा ताज्या उपरांत he has cited something subsection 3 of section 49 and subsection 8 of the section 37 rule and procedure of the conduct of the business of Goa legislature. I am not providing the replies for this, but तुम्ही एक काम करा बेटर वे तांचो इतको आग्रह असल्या कारणान हे जे क्वेश्चन्स आसा पळय हे टोटल क्वेश्चन सेक्रेटरी CS आनी तुम्ही कितें क्वेश्चन्स आहा ते पळयात आनी कित्याक आन्सर करूंक शकना ताजी रिप्लाय जी आसा ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या सेक्रेटरीक सांगात नाजाल्यार हे क्वेश्चन्स तुम्ही तांकां आतां नाजाल्यार फुडल्या सेशनाक तुम्ही फाल्यां पयल्यान पयलीं सेक्रेटरी टू द TCP हांकां आफोवन घेयात आनी ताका जर प्रॉब्लेम आसत बाबा कित्याक आन्सर करिना सब ज्युडिस कितें आसा हाजेर चवकशी करात आनी फाल्यां त्या अनुसार तांकां कळयात कारण हे तिनूय क्वेश्चन स्टार एलिक्यू नंबर 2A 13B 20B 20C and unstarred LAQ number 38, 57, 62, 94, 96, 127, 134 and transfer unstarred LAQ number 152 म्हटला हितूर कन्फ्युजन कशें आसा एक तर तुमी ट्रान्सफर हो फाटले फावटीचो ट्रान्सफर जावन आयलो मिनिस्टराकूय आफय डिस्कस करात आनी हेजेर त्या अनुसार ताका फाल्यां रिप्लाय दियात स्पीकर सर म्हाजो जो अनस्टार सांगल्या पळय तितून म्हाजो ना तितून अनस्टार LAQ नंबर 134 तितून हांवें स्पेसिफिकली मागलें हांव रीड करून 134 आसा TCP बोर्डाचे इन्फॉर्मेशन 134 आसा 134 आनी हो स्टार्ट LAQ 220B हो ना आसा सबज्युडिस म्हणून सांगला आसा सॉरी हांव तुका कितें सांगता म्हाका एकूच प्रश्न जाय ऐक. 39 ओके हांव म्हणटा 39 सबज्युडिस आसा एकूच मिनिट हांव एकूच विचारता की
TCP बोर्ड जो आसा हो TCP बोर्ड जो आयज सगळ्यांक खबर आसा बोर्डार कोण कितें आसा ते हांवें तो प्रश्न मारलो आनी त्या बोर्डाचो कितें क्रायटेरिया आसा तो बोर्डाचे मेंबर करपाक हेजो रिप्लाय तुमी कित्याक दिवंक शकना डिपार्टमेंट हेजो रिप्लाय हो सिंपल रिप्लाय आसा काय ना हेजो रिप्लाय कित्याक दिवंक शकना स्पीकर सर कितें घोळ तितून भितर कितें घोळ आसा तो कितें लिपोवन सोदता मुख्यमंत्री ऐकून घे. स्पीकर सर हांवें ताका क्लियर कट सांगलें की ताचो एक क्वेश्चन पोस्टपोन केला 7 तारखेक दुसरो क्वेश्चन पोस्टपोन केला नेक्स्ट सेशनाक आणि हे सायटेशन ताका दी उरलेले तुझे सगळे नंबर माझे 3 सेशनां जाली स्पीकर सांग मरे. सर माझे 3 सेशनां जाली तू ये. क्वेश्चन फक्त पोस्टपोन जाता हे TCPचे 3 सेशन जाले हे तिसरे सेशन फक्त क्वेश्चन पोस्टपोन जाता तो 7 तारखेक आता मरे. आता मिनिस्टर तुमचो मिनिस्टर समज जायना तेजे कडेन नाल्यार ताका चेंज करा रिशफल करा अरे 7 तारखेक सांगितलं ना नाल्यार रिशफल करा 3 सेशन जाली ते 7 तारखेचे बरे 7 आसा तारखेक हेचे कितें तुका answer Speaker मेळटली. जर हेचे तू रुलींग दी हो 7 तारखेक फाल्यां answer म्हाका मेळटली. रिप्लाय दिता फुडल्या विकान अरे दिता हांवें मंडे तेच सांगलें दिता हांवें तेच सांगलें 7 तारीख खंय पडली स्पीकर तुमकां ह्या सकयल जे तुमी क्वेश्चन हे बरयल्या पळय सायटेशन तांकां दी सकयल जे बरयला पळय न्ही ताजेर डिसिजन स्पीकर तुमकां फाल्यां दितलो विथ द कन्सर्न मिनिस्टर सेक्रेटरी ह्या CS तू आहा रे ना आणि ना ना माझो स्पीकर सर जेन्ना पर्यंत हे आमकां रिप्लाय मेळना तेन्ना पर्यंत सबज्युडिस बिंग अ सबज्युडिस मॅटर जे प्रोविजन दिल्ले आसा ते स्टॉप करचे ते काम स्टॉप करचे ते परमिशन दिवचे न्हू आता ते सगळे चालू आसा स्पीकर सर बंद करचे सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय सायटेशन दी तांकां सायटेशन ना ना हे आन्सर मेळचे पयलीं आमकां ते काम बंद दवरपाक जाय आमकां रिप्लाय मेळना हांगा हे सगळे काम बंद जावपाक जाय 39A अंडर जे दिल्ले आसा ते बंद दवरा सबज्युडिस मॅटर आसा न्हू नाल्यार 39A अंडर कितें आसा ते बंद दवरा क्वेश्चन नंबर 3A हो बंद करा माझो डिमांड स्पीकर सर सिंपल आसा की Next session. जे सद्याक 39A अंडर चलता ते बंद दवरा सबज्युडिस मॅटर आसा म्हणून What we are trying to say is, he 23rd April 2025, government went back to the court and said की बाबा आमकां आनी काम करपा उरला 39A चेर आनी परमिशन गेले when it is subjudice आनी सबज्युडिस आसतना सरकारान परमिशन घेवन 2.9 लाख स्क्वेअर मिटर फायनलायज केले ताजे भायर 45 लाख स्क्वेअर मिटर 39A अंडर रिकमेंड केल्या आनी हे सगळें जाता आसतना आमकां 39A चेर आमी जेन्ना क्वेश्चन मागतात तेन्ना म्हणटा इट इज सबज्युडिस जरी तरी सगळे प्रोविजन्स जी आहाय ती एप्लिकेशन घेवन 2.9 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन 39A अंडर पास जाता 45 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन रिकमेंडेशनाक घेवपा जाता जाल्यार हे आमकां एलेक्यू आन्सर कित्याक मेळना सबज्युडिस आसतना आमकां जरी तरी सबज्युडिस लागता जाल्यार जी भाटां 39A अंडर एप्लिकेशन जाता ती होल्डार दवरपाक जाय स्पीकर सर हे आमगे म्हणणे इतलेंच आयज आमचो बांबोली विलेज 45 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन रिकमेंड केल्ली हा 39A अंडर 2.9 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलरेडी पास जाल्ली हा हे सगळे जाता आसतना आमकां एलेक्यूचेर आन्सर मेळटा की वी आर सबज्युडिस सो भाटां जी आहाय ती सगळी 39A अंडर एप्लिकेशन प्रोसेस जायत आहा आनी आमकां एलेक्यू मागल्यार सबज्युडिस ही क्लॅरिटी आज जाय 2A एक डिसिजन घ्या आमची देवांची पासून जागा सोडिना हे दिल्ली कार्यालय ते आमच्या देवांची पासून जागा सोडिना स्पीकर सर हेजेर कितें तरी उलया आता समज उलयतना अशें जातलें स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता तुका वयल्या 2 क्वेश्चनाचो विशय सोंपलो सकयले जे 3 पळय परत एकदा वाचता हांव स्टार एलेक्यू नंबर 2A 13B 20B 20C 2A unstarred LAQ number 38, 57, 62, 94, 96, 127, 134 आणि ट्रान्सफर्ड unstarred LAQ number 152 हाजेर तुमकां जे रुलींग दिवपाक जाय किंवा हे करपाक जाय ते फाल्यां सकाळी तो जे सेक्रेटरी मिनिस्टर CS myself will sit with the speaker and according to that हाजे आन्सर तुमकां ताच्या नेक्स्ट हे आहा पळय तेन्ना कितें तेजेर तू दी नेक्स्ट दी तू आन्सर दी मुगे 3A क्वेश्चन हा हांवें तितून स्पेसिफीक मागलो हा की डेटा ऑन सब डिविजन्स डन बाय TCP 3A 3A ताणी पोस्टपोन केलं नेक्स्ट सेशन आन्सर करतो बट आन्सर उत्तर दिल ना आन्सर करतो म्हणून पोस्टपोन केले पण आन्सर दिल ना न्ही 2A चे सांग मातशें 2A चे फाल्यां डिसिजन दितलो मरे फाल कितले आतां जावपा जाय डिसिजन आता फाल्यां डिसिजन सांगले फाल्यां डिसिजन मरे फाल्यां मॉर्निंग सांगता म्हटलें मरे क्वेश्चन आवर सुरू जाता आसतना सांगता फाल्यां डिसिजन आता ॲडव्होकेट कालुसागे तो व्हिडिओचे मास्टर टॅग कंप्लीट करून दिया गिरीश बोरकर अल्टरनेटिव्ह कसा Speaker sir, attention of the House is drawn
as regards the change in name by any person to traditional Goan surnames so as to claim benefits and erase the distinct Goan identity. The steps the government has taken in this regards. ठीक आहे सर, ॲट प्रेझेंट पोस्टपोन टाइम डेट दिता हांव तुका केन्ना ती Date आत्ता पोस्टपोन करताय केन्ना घेता? दिता फुडल्या विकान दिता एक येतले डिस्कशनाक आमी just place it on the desk. एक विकेट एक टाइम दिला. अरे सांगले मरे होय ना आतगे नाव. ना ते नाव चेंज जातले पेपराचेर. येल्लगुडी. No, this is येल्लगुडी फर्मागुडी. no, no. This is time bound. Dad, And mare. it is getting over next week. So objection. येल्लगुडी फर्मागुडी झाला. यादव गावकारांनी नाव घेता. यादव can Fernandez आहे. गावकार म्हणून नाव घेतला. टंडा पाणी. येल्लगुडी. जाई म्हणून सांगला आय वॉन्ट टाइम येल्लगुडी झाल्या. Next week. एक कन्सर्न जो आहा एक कन्सर्न असा की टायमाच्या बोवाळान ते थंय जावन पडटा होय ते चेंज झाले. येस येल्लप्पा पेपर आसात यू कॅन प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस No, no, but you put them on hold. डिस्कस Give it them by tomorrow. करून जाय. किती झाला? Next week, Monday, Tuesday, that time is getting over. Yes. So as of now, you keep it on hold. ना कोर्टान गेलो न्हू तो ना, ना, पुढे वचूया. तो होल्डार दवरपाक न्हू इन्स्ट्रक्शन दी होल्डार दवर म्हणून. ते सगळी जातली. येस नेम स्थगीत करपाचो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री. Speaker sir, I seek the leave of the House to move the motion under Rule 306 to suspend the Rules 259(1). प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसात. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. पयली लीव घेवपा जाय. येस मूव फॉर लीव. प्रस्ताव मांडचो. येस प्रस्ताव हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणण्यार प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसात. Sir, under Rule 306, I move a motion that Rule 259(1) of the Rule of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly be suspended for this session. पुढे वोटिंग प्रस्ताव मतदान आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसात. 2025-26 वर्सा खातीर सकयल दिल्ल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानीत मागणी पयली भासाभास आनी मतदान. आता आयच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. समाज कल्याण मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 45, 57, 77 आनी 87 आनी 89 सभागृहा मुखार मांडच्यो. On the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move the demand number 45, 57, 77, 87 and 89 before the House. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. दिल्ल्या वळेरी प्रमाणे 1A, 1B, C, 1D, 1D आणि 1F संबंधित मागण्या सर्वश्री आमदार श्री युडी आरेमाव, आमदार श्री विजय सरदेसाई, विरेश पोरकर, कार्लो फेरेरा, बेन्झी वेगस, आमदार श्री क्रूज सिल्वा आणि आमदार श्री एल्टन डिकोसा आणि आपल्यो कपास सुचोवण्यो मांडच्यो. Sir, I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 1. Yes. विरेश पोरकर. So, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 1B. श्री विजय सरदेसाई. Sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 1A. श्री कार्लो फेरेरा. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 1C. श्री बेन्झी वेगस. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 1D. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 1E. श्री एल्टन डिकोसा. So I would like to move the cut motion listed against my name in circulated list number 1F. येस. कपास सुचोवण्यो सभागृहा मुखार आसात. कोण उलयतात?
बिकॉज टाइम वाटून दिया सर कोणाला परत हांव या बेगीन काबार करता व्हेरी स्मॉल इट इज बट 7 पर्यंत आयजूय सोंपोनी हय परत बिल आहे कितलो वेळ जाता तुमकां हांव चड उलयना आय डू आणि वांगडा डिवाइड करा तुम्ही इतले जाणां बटन मारले तुंगेले चड आहे किती ना सांगितले ना, आमचे एकावरान चुपयतले सगळे हय सारखे डेड वर सगळे उलये तुम्ही देड वर डेड वर देड वर चल डेड वर आमकां डेड वर तुमकां डेड हांकां येस तुमकां हो दोरान करे तुमगेले किती सांगले 5 मिनटां घ्या हांगे दोन 5 मिनटां येत रे देड तास घेवल्यात Honorable Speaker, चल या चालू फिरला उलया Honorable Speaker, in respect of demand number 45, which is archives, I mentioned about failure to prevent misuse and fraudulent manipulation of archival documents contributing to spate of land fraud cases in Goa where original records are tampered or replaced with. आम्ही पळयला की 1950 and 1951 चे documents, mostly these documents, are the ones which are supposed to be, because books are missing there, or pages are missing from those books. Sogle record create kotat te of 1950 and 51. And I think the government must come out clearly to specify those books and the pages which are missing. And warn the sub-registrars, because sale deeds, succession deeds, everything is being made in those years. In the archives, I will just inform Honorable Speaker, the Honorable Minister also, any book under the Portuguese system had an index at the back. And the index was not in the front, it was at the back, index astalo. So on that index, if you had say 70 entries, it means there are only 70 documents which are registered, because every document was written. If you don't find it amongst the 70, that means this document is replaced, misplaced or tempered. Or it is sought to be inserted. So please understand this. There are people who have got stamps, fake stamps of the archives department, and they have good handwriting. I suspect some ex-employees of the department who are helping in fabricating documents to create records. So this, I think the government has to take a strict action. I will also give Honorable Minister, I will give to you certain names which have come into my knowledge, which we believe are masterminds to do these kind of frauds, who we believe have got these seals and who are also experts in this handwriting. You can work on it and you can make sure that if you nab these people, I think this racket will stop. But I also say one thing, send a warning to the departments, wherever these books you have noted are tempered or suspected, ask them to make a reference to you when you are registering the documents on that aspect. Other thing, Honorable Speaker, whenever people go into the archives, they should have easy access to the archival documents. You can have a section where people can view and students can do research. And the price of that for students at least should have been less for research. Otherwise, if they pay at very high rates, it becomes prohibitive. Sometimes they collect the document, like I may collect certain books or certain, where I may require only 2 pages of that, but the whole document has to be collected. So therefore, I would request that some concession be made for the students, researchers, so that they can do that. Digitization, you are speaking, will take some more time. But I think if the process of digitization is just expedited, I think not only that records will be safe, records will not be tempered, but then it will be able to be protected also from this kind of frauds taking place. Also, my own experience has been that when I applied for my own birth certificate, my Tior,
I'm born in 66, but even the registers are there. It took about 7 days to get these documents. If I want it in a hurry, you can have a procedure. If somebody wants it fast, you can say urgent certified copy, whatever, charge him double if he's in a hurry. Otherwise, you can give him 7 days or 15 days, no problem. Even the courts do this. So you can have this. So you can have this fist. Why? Huh? Then also, in the interest of the department, you should have a catalog of all these things which are there, which catalog also should be available online. So I don't have to keep on checking every document, but I can check the catalog. And then I may say, all right, this document pertains to me or my family, or I'm interested in this one, and I may ask for it. Otherwise, it becomes, I have to hire somebody else who will probably read it. Unlike people like me who can read Portuguese, everybody cannot read Portuguese. So therefore, there'll be the problem when they go there, they're totally stuck. And then you have to keep engaging these kind of agents who will come and do the work for you. And I think you can reduce this or avoid these people being there. I also ask the Honorable Speaker to kindly take note my request to the Honorable Minister about having sufficient translators. We need to have translators who know the Portuguese language, because many documents and property records are in Portuguese. Then we have got births, deaths, and so many things which are in Portuguese. It's not depending on a religion, everybody's properties. Then also, Marathi, we should have specialists. It's not that I speak and therefore I'll get it. It's not that way. You have to have specialists for that. These are the basic languages. English everybody speaks, so it's not a big problem. English should be more the modern records. So as far as archives is concerned, this is what I would respectfully submit. Now, as far as social welfare, only one thing is generally we are satisfied, but sometimes there's a delay in releasing of the payments. So if people don't get, sometimes they keep phoning to say that it didn't come on 2nd or 3rd or 4th, and people are anxious, especially those who need this kind of these pensions or these grants being given by the government. It becomes difficult if they don't get it on time. So they don't have anybody from where they can get it. So I would only request expedite it. On river navigation, demand number 77. I asked the Honorable Minister to kindly look at and have a proper audit of your petrol pumps and the usage of your petrol, diesel for because it has been brought to my notice. There's a lot of manipulation going on. Lot of theft of diesel is going on. The department is just bleeding in trying to pump in diesel. And then you run short and you spend more than what you have to. Naturally, for that, you'll have to make a survey on how much it's costing per trip, how much diesel is required, and you'll exactly know how much is actually being put. Plus and minus here and there is understandable, but it can't be that 50 liters extra went just to go from one side of the river to the other. Extra it can't be. So therefore, I'm saying this. As far as Ro-Ro ferry is concerned, I know that you already spoke about Ro-Ro ferry, but I want to make this one point. I ऐकलोलें Honorable Speaker की एक भुरगो म्हाका कालवींचो म्हाका सांगला तो शोरांव सायडीन वयता म्हूण पणजे वयता आनी म्हाका सांगला सर ते सांगपा लागले टिकट 200 रुपये म्हणून तो स्टुडंट मोटरान गेला आनी ते टिकट कलेक्टरान सांगला गोंयकार देखून 150 त्या म्हणून सांगला ताका बाबा म्हाका 150 ना म्हाका 100 आहा त्या म्हळें बरें 100 दी आनी 10 टिकट 10 रुपयाचे दिले ताका आतां तूं चिंत दुसरे दीस हांवें आयकलां ते रिड्यूस केल्ले म्हूण सो हांवूच गेलो मागीर एक दिसा चोवपाक मागीर कोणें सांगलें म्हाका कित्याक आमगे टिकट गेली ना सो हांवें विचारलो मागीर तुमी कितले चार्ज करतात मागीर ते म्हणलें 30 रुपये 30 रुपये इज नॉट अ बीग प्रॉब्लम दॅट्स नॉट अ दिस थिंग वीच आय एम सेंग बट वाय आय एम सेंग आनी एक फावटी राती गेलो तेन्ना हांवें रो फेरी चोयली ना हांवें आमगे पोन्ने फेरी चोयली थिंग हांव नेणा आतां राती चोलनात जाल्यार सो बिकॉज आय थॉट आय फिनीश अ फंक्शन हांव थिंग वयतलो पूण ते फकत दुसरी फेरी आशिल्ली. If you want to have Ro-Ro ferry, I'm not opposed to Ro-Ro ferry. I would say it's very nice and convenient. And I would suggest you give both options. Kityak, the people who want to travel in a non-luxury vehicle, let them travel cheap. Who want luxury, let them pay and go in luxury. Probably they will also get speed.
And it's not that you don't have ramps over there. I can understand practical difficulty astole. But you have, and it can be accommodated. So therefore, I'm requesting that as far as this, so we should not have complaints that you are bringing Ro-Ro ferry and I'm something Marok Zale. Imagine a student paying 100 rupees one way and 100 rupees another way. It becomes prohibited. What about a working person? That also will be very high on him because today's salaries are not so high as which should. The tickets I will give you. So you will see them in sequence. So it's not that it was taken on this day and that day. So you'll see the running number of the tickets which they charge 100 rupees, 10 tickets. So you will clearly know this. I'm not saying that, I'm not knowing whether it was a notified rate or whether it's a non-notified rate. I don't know. But because no rate can be charged unless it's notified. So being a new ferry, someone taking advantage, maybe the operator is taking advantage to make more money, faster time, we don't know. I'll just finish. In archaeology, I've spoken on failure to timely execute conservation and restoration projects despite budget allocation, several proposals pending. This one, particularly in Salatoka, Kurzwein Fort, before I got elected, starts zalle. It was supposed to be within 2 years of my election, 2023, kenna yopa ashille. Aaj pasun na, and every time mak answer kite, te fator na muntinga galpak. I think you should take action, replace that contractor and get somebody else, because if he cannot supply, and also take action to debar him. Don't use him. Now that day I saw Delilah and Michael Lobo making a demand of a Shapora Fort, teka naka, and start kotla bon kotolo. So please don't bring such kind of characters. I also make one suggestion. Tum kogura sasa amche e fort asa to inga, Rage Magus Fort. It was done up by Lady Hamlin Trust, along with Intac. Tenna Mario Miranda Monashilla, Meloto, but you know, the famous cartoonist. So he was connected, and Intac members are here also, still there. They will always be happy to, because your archaeology is not only preservation but also conservation. So in conservation, if you can get these kind of people, non-profit, and they didn't ask you anything. They didn't say, we will run it, we will charge fees. So please consider whether you can approach these kind of people so that they can do the restoration at no cost to the government, because finally these are heritage monuments, we need to protect them. There is now demand number 89, empowerment of persons with disabilities. First, I wish to congratulate you on your Purple Fest. Your Purple Fest has been really very good, and it is very moving when one goes to that Purple Fest and sees those special children, the Divyangs as you call them, and the way that even the people assisting give them support and cooperation is very, very touching, and I must compliment you for having done that initiative, and it is being going on very well. But only one small thing which I have is, kenna burgenche disability hatanna, and there's a certification to be done of disability. There are 2 stages. One is a preliminary. Magi ani somuna niyam untat, and then take a final certificate. My only request is that I can understand, because you all want to assess whether this disability is permanent or temporary. I can understand that part. But until that time, the child cannot get the benefit because the disability certificate is not there. Probably some disabilities are temporary disabilities, some are permanent disabilities, but you cannot wait till the certificate comes to say no admission in this school because you are still not certified as a disabled child or special child. So please consider this, because that identification, because I also understood when I spoke to the specialist said this is the procedure, and I know you can't tell someone jump the procedure and do something fast like this when it is in a system. And there are the parameters under the checklist which you have to finish. So this is what I wanted to say. So with this, as time is short, I said only and highlighted the most important ones. I'm obliged. Honorable Member Digambar Kamath. Speaker sir, I rise to speak on the demand number 45, 57, 77, 87, 89 listed before this house today.
and support the demands. Speaker sir, I start with demand number 89, and that is Department of Empowerment of Person with Disabilities. This is one section in the society which continuously requires help from the government. कारण हे सेक्शन आसा पळय हांकां सदांच गव्हर्मेंटाची सिंपथी, गव्हर्मेंटाची सेन्सिटिविटी जाय पडटा. And I am happy that Chief Minister and the Social Welfare Minister has created a Department of Empowerment of Persons with Disabilities, so altogether separate department केला, which I think is a good step taken by them. म्हाका दिसता पर्पल फेस्ट जेन्ना केल्लें, 2 पर्पल फेस्ट गोंयांत जाली, दोनी पर्पल फेस्टां हांवें अटेंड केली आनी I was present even for the inauguration of full-fledged spinal cord rehabilitation center. तेन्ना थोडे जाण क्वेश्चन मार्क विचारताले, पर्पल फेस्ट कित्याक, इतलो खर्च कित्याक? अरे वसात आनी पळयात, ते पळय फूल फ्लॅट स्पायरल सेंटर आसा घाला, तातूंतल्यान न्हिदिलो मनीस खाटीचेर, उठपाक जायनाशिल्लो मनीस हे त्या सेंटरान वचून उबे रावले आपल्या पांयाचेर. तांचे व्हिडिओ आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. हांव स्वता थंय वचून त्या दिसा इनॉग्रेशना दिसा पळयलां. सो दिस इज समथींग great thing to happen in the state of Goa as far as these Divyang people are concerned. And I congratulate Social Welfare Minister कारण ताणें बरें इनिशिएटीव घेतला. तांचो डिसेबिलिटीज कमिशनर आसा पावसकर, तो सामको म्हणजे झपाटिल्या भशेन काम करता. इज टोटली इन्वॉल्व इन द बेटरमेंट ऑफ दॅट दीस. अशें कोण करना, पळयलें ना हांवें केन्ना. आनी म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता. त्याच बरोबर तांणी तेन्नाच प्रायम मिनिस्टराच्या प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र ओपन केला गोवा मेडिकल कॉलेज. त्याय दिसा आय वॉज प्रेझेंट देर अँड आय हर्ड सम ऑफ द लेक्चर्स देर. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता आज हजारांनी लोकांक ही सगळी वेगळी वेगळी, वेदर इट इज कमोड्स, वेदर इट इज वॉकर्स, वेदर इट इज वेगळे तुगेले क्रचीस, कितें कितें पावोवपाचें काम ह्या लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करपाचें केलां. हांव 2-3 कॅम्प अटेंड केले. मडगांव एक आमी म्युन्सिपाल्टीक कॅम्प केल्लो, एक कॅम्प रविंद्र भवनात केलो. कितलेशे लोक, विलेजांतले लोक येता स्पेशल आनी हे सगळें फ्री दिता. सो दीस डिपार्टमेंट हॅज टू बी स्ट्रेंथन फर्दर अशें म्हाका दिसता. कारण हे लोक ह्या दिव्यांग कम्युनिटी पळय, आमी आतां ऑटिस्टीक म्हणून एक नवें हें आयलां, ऑटिस्टीक चिल्ड्रन भुरग्यां आतां, मिनिस्टराक खबर आसतलें. आनी यू डू नॉट नो कितें तांकां कशें ट्रीट करप. प्रश्न केन्ना जाता, ते भुरगे जाता व्हडले जातकीर मागीर प्रॉब्लेम जाता. ल्हान आसतना तरी तूं स्कुलांनी बिलांनी कितें जाता, वन्स दे आर एज आनी व्हडले जाले की मागीर तांणी करप कितें. आय नो वन बॉय हू हॅज ग्रॅज्युएटेड बिंग ए ऑटिस्टीकचे. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी केल्ली की ताका खंय जाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर तरी घ्या, यू शो दॅट सिंपथी टू दॅम. आनी चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलें. ताणें प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक सांगिल्लें कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सोसायटींत घाल, खंय घाल. एटलिस्ट त्या भुरग्याक इतले त्रास काडून आवय बापाय, ओन्ली पेरंट्स नो, दोज पेरंट्स हॅव दीस स्टेट चिल्ड्रन, ओन्ली दे नो द सफरिंग्स, दे नो द पेन्स, दे फील द पेन्स. आमी भायल्यान वता आनी प्रोग्राम पळयता, आमकां ते पेन फील जावपाना. ज्याच्या घरांत आसा, ज्याचे आवय बापूय आसा, त्या आवय बापायक ते पेन फील जाता. आनी म्हणून हांव परत चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी करता की त्या भुरग्याक खंय तरी ताणें म्हाका सांगिल्लें, ताणें लेटराचेर रिमार्क घालून तें दिलाय बी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक. कारण ते ताका खंय जाल्यार एंगेज करचो, जस्ट टू कीप इट. पगार व्हडलो इम्पॉर्टंट ना. तो भुरगो ग्रॅज्युएट जावन शिकून घरा कडेन एकलो रावलो की देन ही थिंक्स कितें कितें केलें काय म्हणून अशें ताच्या मनांत ते विचार येता. त्या खातीर हांव चीफ मिनिस्टराक परत एकदा रिक्वेस्ट करता. स्पिकर सर, ते पर्पल फेस्टाच्या वेळार थोडे टुर्नामेंट्स केल्ले, म्हणजे वेदर क्रिकेट टुर्नामेंट जालो, स्विमींग चॅम्पियन, म्हणजे तरेतरेच्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जाल्यार तातूंतल्यान आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की कशे पद्दतीन खंय पावलां म्हणटा तें. आमी फक्त पयलीं ल्हान आसतना डिजेबल म्हणून काकूट करताले. आवय बापूय भुरग्यांक भायर काडना आशिल्ली. एक तेप आशिल्लो, आवय बापूय भुरग्यांक लिपोवन दवरताली. सोसायटी भितर खंय लग्ना वचप कित्याक वचप ताका वन्ना आशिल्ली. कारण तांकां सांगपाक लज दिसताली की आपल्या घरा कडेन भुरगो आसा वचून. आज ते दीस ना. आय एम प्राऊड टू सी वॉट इज हॅपनिंग देर. आमकां हात नाशिल्लो मनीस पांयांनी सामके डिक्टो, पांयांनी डिक्टेशन घेता, पांयान पेन धरून आनी तो बरयता. अशें खुबशे हे आमकां थंय पळोवपाक मेळ्ळें. आनी आतां ह्या खेपेक म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान पर्पल फेस्ट, इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट होस्ट करता. आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट देम बिकॉज एक्सलंट आयडिया अँड एक्सलंट दीस फॉर होस्टिंग दीस पर्पल फेस्ट इन असोसिएशन विथ युनायटेड नेशन्स. इट वील बी ए ग्रेट सक्सेस. कीप इट अप. हे बरें काम तुमी मुखार करा. कित्याक ह्या लोकां कडेन आज काकोट्यान पळोवपाची गरज ना. दे डोंट एक्सपेक्ट युअर सिंपथी,
दे आर फायटींग फॉर द रायट नाव आनी ताका लागून आज खंय गेले जाल्यार तांकां इम्पॉर्टन्स मेळटा आपोआप इम्पॉर्टन्स मेळटा सगळ्या क्षेत्रांनी आज दिव्यांग आसात एकूय क्षेत्र ना ज्या क्षेत्रांत दिव्यांग ना स्पीकर सर हाजे फाटल्यान आतां हांव सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट social welfare department is again one important department which takes care of the social fabric of the society अजून स्किमी खूब आसात हे खूब आसा पूण एक गजाल म्हज्या लक्षांत आयली पयर उलयता आसतना हांगा सांगता आसतना कोणे तरी रेज केल्लो की DSSY जे स्किम्स घेताल्यो तातूंत 16,000 नॉन एलिजिबल बेनिफिशियर मेळ्ळी 16,000 which has saved government nearly 36 crores per year म्हणजे पळय हे सर्वे केला म्हणजे खरें म्हटल्यार डिपार्टमेंटाक मिनिस्टराक तांच्या डायरेक्टराक सगळ्यांचे अभिनंदन करपाचें की दे हॅव सेव्ड मनी हो पयसो बेश्टो वतालो खबर नाशिल्लें पण एक हांव अलर्ट करता मिनिस्टराक की अशे थोडे जाण तुमचे फिल्ड सुपरवायझर तांचे आसा पळय स्पीकर सर ते वचनात सारके पळोवपाक घर एक फावटी बंद आसलें तो मनीस नासलो तो सोमतो ताका एबसेंट मारता आनी ताचें नांव कट करता आनी मागीर तो जेन्ना पळय तो घेवन वता तेन्ना 7-8 फावटी मारचे पडटा हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की एक कितें तरी प्रोसिजर कर की एका फावटीन ताचें नांव परतें रिस्टोर जाता ताणें जर डॉक्युमेंट दिलें परत फावटी मारपाक मेळना म्हणजे दीस इज अ मिस्टेक ऑफ द फील्ड ऑफिसर अशें म्हजे कडेन 10-15 केसी आयल्या मिस्टेक ऑफ द फील्ड ऑफिसरान ती मनीस रावना म्हटल्यार ती 8 दीस खंय लग्नाक वता कोणागे घरा कडेन वता आपल्या आवयगेर वता ती मनशान आसता त्या घरान तो म्हणटा एबसेंट म्हणटा घालता आनी ती पळयता आनी ताचें कॅन्सल जाता ना ते स्पीकर सर बेगीन फास्ट करपा खातीर करचें इतलें हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां स्पीकर सर एक पॅलेटिव्ह केअर फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम आसा स्टार्टेड विथ दिलाशा हॉस्पिटल फोंडा टू टेक केअर ऑफ द आउट पेशंट हॅविंग सिवियर नॉन क्युरेबल डिसऑर्डर दिस इज ऑल्सो गुड थिंग दिस डिजर्व्स टू बी सपोर्टेड म्हणजे हाका मातशें सपोर्ट करचें नशा मुक्त भारत हो तांणी प्रोग्राम घेतला युथा खातीर that is also a good program म्हाका खात्री आसा की this program will be strengthened and minister मातशें आनी चड लक्ष दितलो आनी ह्या सेक्टराक आनीक स्ट्रेंथन करतलो lastly I would like to speak on the river navigation that is demand number 77 आतां पयर मोठे फंक्शन करून मोठो बोवाळ करून रो फेरीज हाडल्यो हांव ते मुद्दम पळोवपाक गेलो फेरीज हांव बेश्टो पळोवपाक गेलो इन्फॉर्मली म्हाका ती फेरी पळयतकर खरीच बरी दिसली कित्या खातीर एक तिका टर्न बिर्न मारपाक लागना तातूंत ताणें थोडे एलिमिनेट केल्या तूं हेवटेन गेलो जाल्यार आमचें कशें जातालें पयलींच्यो फेरी वता पळय हेवटेन घाल परत थंय वतकीर तो घुंवपाक 15 मिनटां काडटा ते घुंवपाक हें कर तेका हांगा तें ना हांगा तूं घाल हेवटेन गाडी हेवटेन व्हरून तेका डायरेक्ट गाडयो भायर काड आनी चल म्हणजे दिस इज ए गुड रिलीफ टू एवरीबॉडी स्टुडंट्स मोटरसायकल रायडर्स कार ओनर सगळ्यांक बरी फॅसिलिटी त्यो खरेंच बरो मॅनेजमेंट करचो म्हाका दिसता मदीं असेंब्ली की कोणे रेज केलें ना कितें थोडें हें जालां तें जालां म्हाका खात्री आसा की दीस रो फेरीज वील ब्रिंग ए रेवल्युशन इन द इनलँड वॉटरवेज सेंटर आनी तें तुमी सारकें करचें मॅनेजमेंट कितें चुकता जाल्यार तो मातसो मिनिस्टरान पर्सनली लक्ष घालून रेक्टिफाय करचो पूण दीस आर गुड फेरीज गुड डिसिजन आनी म्हाका खात्री आसा की आतां हालीं सगळे जाण हाजेर उलयतात की तुगेलो ट्रान्सपोर्ट उदकांतल्यान वेगळो ट्रान्सपोर्ट म्हणजे काल वाचतालो हांवें मेट्रो सुद्दां वॉटर मेट्रो चालू करपाची तयारी मिनिस्टरान म्हटलां वी शूड बी वेलकम वॉटर आतां उदकांतल्यान खुबशे ट्रान्सपोर्ट जावपाक लागले नितीन गडकरी जेन्ना येता तेन्ना सदांच म्हणटा की वी हॅव नॉट एक्सप्लॉयटेड द इंटरलँड टुरिजम मेनली बिकॉज वी हॅव नो ट्रान्सपोर्ट थ्रू द वॉटर म्हणजे उदकांतल्यान जर ट्रान्सपोर्ट केलो आतां केरला बिरला आमी गेले जाल्यार पळयता आनी आमी गेले खंयचे विलेजांनी सुद्दां तूं बोट वता तूं राव बोटी भितर राव तुका व्हरून दवरता 4 दीस दवरता खंयचें जेवण खावयता म्हणजे अशे पद्दतीचे तांणी एक वेगळो कन्सेप्ट केला त्या पद्दतीचो कन्सेप्ट सुद्दां करपाक म्हाका दिसता मिनिस्टराक स्कोप आसता आनी म्हणून हांव परत एकदां हे डिपार्टमेंटाचें काम जें आसा हे इंटरनॅशनल हांव सगळ्यांक मागणे मागता आमदारांक रिक्वेस्ट करता इंटरनॅशनल फेस्ट चुकयनाका इंटरनॅशनल फेस्टाक येयात तो तुमकां इन्विटेशन दितलोच पण आपयतलोय बी मुद्दम येया आनी तुमच्या दोळ्यांनी पळया वॉट इज पर्पल फेस्ट हे तुमकां जेन्ना कळटलें तुमी जेन्ना त्या लोकांक पळयतले भुरग्यांक पळयतले तेन्ना तुमच्या लक्षांत येतलें हाव इम्पॉर्टंट इट इज थँक्यू स्पीकर Sri Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, चड उलयना हांव बेगीन सोंपयता. डिमांड नंबर 89 चेर
persons, म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल चिल्ड्रन, दिगंबर बाब आतां उलयतालो. हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता. मिनिस्टर खूब वर्सांनी एक बरो मिनिस्टर मेळलो की ह्या स्पेशल चिल्ड्रना खातीर तेणें कितें तरी करून दाखयलें, म्हणजे कितें तरी केलें आनी चालूच आहा. म्हाजो एकूच ताका रिक्वेस्ट आहा, जे ह्या भुरग्यांक 40 to 80% जी डिसेबिलिटी आहा तांकां 2000 मानधन म्हणून तेंच्या अकाउंटान वयता पयशे, 2000 रुपीज. म्हाजो डिमांड आहा, आमी येदो भायर बसून उलयताले आमच्या कलिगा वांगडा, की हे 2000 खूब कमी आसा. सरकार पयशे खूब फाटीन ह्याडीन त्याडीन मोडटा. हे 2000 चड ना. ही आख्ख्या गोंयान म्हाका दिसता 11,000 10-11,000 आसतली सगळी टोटल. आय ऑल्सो डोंट नो एक्झॅक्ट फिगर. 2000 आहा ते 6000 तरी करचे, हे म्हाजे मागणें. 6000 रुपीज. म्हारगाय वाडलेली आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एक डॉक्टरा कडेन व्हरत, टॅबलेटां हाडीत, मेडिसीन हाडीत, ताका एवरी मंथ तेच जातली 4000ची. 2000 रुपया खूब कमी. आनी जेका डिसेबिलिटी अबाव 80% एंड अबाव जे आहा 80% to 100% ताका मेवता 3500. हे 3500 खूब कमी आहा. आनी म्हाका दिसता आमी सभागृहान आयज 40 आमदार उलोवपाची गरज आहा हेचेर. कित्याक फायनान्स मिनिस्टर जो आमचो सीएम आहा आनी आमचो मंत्री जो आहा सुभाष, हेंच्यांनी दोगांनी डिसिजन घेवपाक जाय की ही जी भुरगीं आहा हिंकां आमी आनीक तेंचो मोग करता म्हणून, म्हणजे 40 आमदार मोग करता म्हणून दाखोवपाक जाय. आमी तेंच्या वांगडा आहा म्हणून दाखोवपाक जाय. आनी तेंकां 3500 जे येता, स्पीकर सर, 3500 जे येता तेंकां मिनिमम 8 to 9000 म्हणजे 9000 येवंक जाय. कित्याक ती तेंची जी हे आहा 80% एंड अबाव आहा. 80% एंड अबाव म्हणजे तो कांयच करूंक शकना, तो थिंगाच उरता. ताका एक मनीस लागता काळजी घेवपाक, जो तर ताका फूल तो एक वाटेन धरलेलो आहा आनी कितें जाल्लें आहा जाल्यार ताका मसाज दिवपी मनीस लागता, ताका पयशे लागता. आयुर्वेदीक मसाज आसूं आनी कितें आसूं, तेजें मेडिकेशन आसूं, ताका पॅम्पर आसूं. पॅम्परां कितली म्हारग जाल्ली आहा स्पीकर सर. हांव मागता सीएमा कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन तुमी हेचेर ह्याच दिसांनी बसून जेन्ना असेंब्ली चालू आहा असेंब्लीनूच अनाउन्स करा. आख्खे गोंयच्या लोकांक कळोनी की हो सरकार जो आहा हो दिव्यांग लोकां खातीर, जे दिव्यांग भुरग्यां खातीर, सगळे जी कोण जाणटी आहा, भुरगीं आहा, सगळीं आहा, जी संजय स्कुलान वयता वो वचना घरा आहा, हेंच्या खातीर हो सरकार काळजी करता. मिनिस्टराक हांव कौतुक करता, ताका देव बरें करूं म्हणटा. सगळें करता तेजें, कित्याक तेणें जे पर्पल फेस्ट गोंयांत केलें ताका 13,000 भुरगीं आख्खे इंडियेची, थोडी इंडियेची भायली आनी आमची गोंयची एका कडेन येवन जे येदे व्हडले फेस्ट केले, जे आमी खूब जाण उलयतात हे फेस्टिवल केले, ते फेस्टिवल केले आनी कितें हे केले, बेश्टे सरकारान पयशे मोडले म्हणून. पूण हे जे फेस्टिवल आहा हे खऱ्यांनीच मंत्री एक आमच्या हे स्पेशल भुरग्यां खातीर, स्पेशल चायल्डा खातीर, संजय स्कुलाची आसूं, जी घरां आसूं, ही सगळ्यांक एका कडेन हाडून तेंची सगळे भाशेची हे करता, काळजी करता. तांकां ब्रेकफास्ट आसूं, तांकां जेवण आसूं, तांकां डिनर आसूं, तांकां एकोमोडेशन आसूं. इट्स नॉट स्मॉल जॉब स्पीकर सर, इट्स नॉट स्मॉल जॉब. तुमी पयले आसतले, तुमी आसले गेले फावटी. कितें व्हडले फेस्टिवल, सगळे कडेन उलोवचें पडटा, हॉटेलवाल्यांक कडेन उलोवचें पडटा, आमकां थोडे रूम दी म्हणून कॉम्प्लिमेंटरी. हॉटेलां दिता, जेवण कोण दिता, कोण ब्रेकफास्ट हाडून दिता. म्हणजे येदे व्हडले फेस्टिवल गोंयांत जाता, गोंयचें नांव आख्खे इंडियेचे मॅपार येता. आनी तितून आमचो मुख्यमंत्री आनी आमचो सुभाष बाब हो आयज, सुभाष कोण तो पयलीं सगळ्यांक खबर नासली, आयज आख्खे इंडियेच्या लोकांक खबर आहा. कित्याक हे फेस्टिवल आहा, हे स्पेशल फेस्टिवल स्पेशल भुरग्यां खातीर जो तेणी घडोवन हाडलेले आहा, तेच्या खातीर आतां ह्या फावटी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हे जे जावपाचें आहा ते म्हाका दिसता आख्खे गोंयचोय लोक येतलो. म्हणजे 13,000 ती प्लस लोक, 20,000 लोक, म्हणजे अशें येदे व्हडले फेस्टिवल. स्पीकर सर, कांयच उलोवंक ना.
आणि तो 5 time तितलो minutes. दिल्लो. एकूच हेजेर उलयला स्पीकर सर. सेकंड उलयता हांव चड उलयना. एक सोशल वेलफेअराचे एकूच हांव सांगूंक सोदता. अटल आसरा योजना जे सेंट्रलूय गव्हर्मेंट आमकां पयशे दिता आनी स्टेट गव्हर्मेंट, हे आमचे पार्रा विलेजीन 50 एप्लिकेशनां रेडी आहा. ते मिनिस्टरान बेगींतल्या बेगीन येवचे, थिंगा आपली टीम धाडची आनी इमिडिएटली ते क्लियर करून घेवचे म्हाजे. आनी तशेंच खुबशे पंचायतींनी आनीक आहा ते क्लियर करून घेवचे. जे जाणट्यांचे पयशे येता, तांकां वखदाक म्हणून दिता आमी, तांकां 60 years जाल्या म्हणून दिता आमी, तांकां खऱ्यांनीच ते पयशांक ती रावता. केन्ना येतले काय म्हणून, केन्ना केन्ना 2-2 म्हयने येयना, 3-3 म्हयने येयना. ती आमकां फोन मारीत आसता की आमचे बाबा पयशे येवंक ना म्हणून. कित्याक येवंक ना? मातशे पळय आमचे ते बील फारीक करूंक जाय. म्हणजे जे आमचे पसऱ्याचे बील आहा, जे आमचे फार्मासीचे बील आहा, तांकां उधार दिता ते. कित्याक सरकार गॅरंटी दिता की ते पयशे येतले म्हणून. आनी येयल्या काय ती व्हरता वा कोणा कडेन तरी धाडून दिता आनी ते फार्मासीचे बील क्लियर जाता. म्हाजो रिक्वेस्ट आहा सीएमाक की हे पयशे जे आहा ते एवरी मंथ घालचे म्हणून. एवरी मंथ एंड ऑफ द मंथ 30 तारखेचेर पयशे येवपाक जाय ते. कित्याक ते ही जाणटी खुबशीं जाणां आहा ती ह्या पयशाचेरूच रावता. आनी आमचेच सरकारान हे इंट्रोड्यूस केल्ले आनी आमचेच सरकारान हे पयशे वाडयले. आनी हांव तितून आनी एकदां मागता तुजे कडेन की हे पयशे जे आहा तितून आनी 1000ची तितून इन्क्रीज करचे. पळय सीएम हा फुडल्यानूच आहा. हे दोनूय वस्तू सांगपाची गरज आहा सीएमान. सीएमान आयकला आसतलें आनी कितें उलयलां ते. ऑनरेबल सीएम, प्लीज सी दॅट you please take care of this 80% आणि जे 40 to 80% आहा तांकां आमी वाडोय म्हणून सांगला पयशे. फ्रॉम 2000 rupees to 6000 आणि फ्रॉम 3500 to at least 8 to 9000. तेंच्या खातीर आमी हे करपाक जाय. चोड ना ही भुरगीं, पूण हे तांकां दीत जाल्यार एक आमकां ब्लेसिंग. आमचे 40 आमदारांक आसूं, तुका आसूं, फॉर युअर फॅमिली आसूं, हे मेळटलें. स्पीकर सर, एकूच हितून सोंपयता आर्किओलॉजीचेर उलोवन. आर्किओलॉजीचे आख्खे गोंयान जे फोर्ट्स आहा ते इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन आहा. सगळे ट्युरिस्ट जे येता ते वचोन आमची हिस्ट्री पळोवंक सोदता. जो फॉर्म्युला यूज केल्लो ऑन रेज मागूस फोर्ट आनी तितून UK बेस्ड हॅमलिन ट्रस्ट हेंच्यांनी केल्लो आनी जेराल्ड द कुना हो आमचो आर्किटेक्ट हेणे रेस्टोरेशन काम केल्लें, अशें आमी म्हाका दिसता आउट करपाची गरज आहा. म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटान एक प्रस्ताव मांडपाचो जो तर हुंयचो ट्रस्ट हे फोर्ट करूंक सोदता, आपले पयशे मोडून करूंक सोदता, जाल्यार हांकां हे दिवचे आनी हे सगळे किल्ले जितके आमचे फ्री ऑफ कॉस्ट करून घेवचे. म्हणजे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू डोंट हॅव टू स्पेंड मनी फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी. You don't have to spend because most of the forts, when people go there are no toilet facilities over there. हे पहिले बांदचे, at least toilet सरकारान बांदचे आनी उरलेले जे भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा हे खंयचे ट्रस्टांसून NGO कडसून कोणा कडेन पयशे आहा आनी ते करूंक सोदता आनी आपले धाकटुले नांव थिंगा घालूंक सोदता. रेस्टोर्ड बाय सो एंड सो पर्सन घालूनय तांकां नांव, पूण आमचे फोर्ट्स तरी रेस्टोर जातले. थँक्यू स्पीकर सर. Requesting all the members to kindly restrict your demands within 5 minutes. They are demands. 5 minutes. Ultimately, they are demands. So you please demand what you expect from the Honorable Minister and you congratulate him on what good jobs he's done based on his performance in the last year. It is that simple. There's no need to speak for so long. Speaker sir, I rise to support the demand listed for the day. Regarding demand number 45, archives, I request the Honorable Minister to see that there is digitization of land records as far as archives department is concerned to prevent land fraud and tampering. दुसरे म्हणटा ते तुसर there should be many records in Portuguese. The digitization करता तेन्ना इंग्लिशूनय ट्रान्सलेट करून दिवचे, कित्याक ते ट्रान्सलेशन करपाकूच ते फ्रॉम पोर्चुगीज लँग्वेज टू इंग्लीश सम ऑफ द एडवोकेट्स दे चार्जस सो मच. सो हे आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटले. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, जे आर्कायव्जान पेपर वर्क मिसिंग आहा, स्पेशली एज फार एज लँड रिकॉर्ड्स आर कन्सर्न. See if those papers are
matching up with the paperwork of SIT. SIT in जितले हे आहा land grabbing नाल्या land frauds. त्या paperworkan I mean if they are the same more or less paperwork missing there. Like आमच्याच आसगाव आणि अंजुना कोमिंदाद properties. There's a thing going on. त्यांची property लाखांनी square meter just land grabbing has been done. So ये SIT ते जे cases आहात, that if it is matching with the papers which are missing in archives, please I would request you to look into it, and you will be your department will be of great relief. आणि आमच्या MLA कालुसान सांगला ते प्रमाणे if he can give some inputs as to which ex-employees or during the ex-minister's time, yeah, these frauds had been created, please look into it. Regarding demand number 57, social welfare. Social welfare आतले जेन्ना आमी उलयता तेन्ना फकत एक सांगूंक सोदता, हे जे तुम्ही डिपार्टमेंट इन्स्टॉलमेंट्स दितात ते टायमार ह्या आमच्या लोकांक दिवचे. सेकंडली उमीद सेंटर जे रेंट तांकां फकत 6,000 म्हयन्याक आनी आमचे आहले कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर यू नो उमीद सेंटर म्हळ्यार एक हॉल तांकां हे जाणट्या लोकांक सिनियर सिटीजन लोकांक जाय पडटा. And a hall doesn't, you don't get a hall with a toilet facility and all for 6,000 per month in my constituency. So that has to be at least doubled up or at least 15,000 per month. केल्यारूच आमकां रेंटाक एक खंय तरी ह्या आमच्या जाणट्यांक हॉल उमीद सेंटर मेळटलें. And secondly, housing societies who have 40 flats or above, 40 flats or apartments, तांकां कंपल्सरी करूंक जाय फ्रॉम TCP डिपार्टमेंट की तेणी एक जागो ग्राउंड फ्लोरार ते उमेद सेंटराक दिवचो म्हणून इन त्या कॉलनी. नाजाल्यार हे आमचे जाणटे लोक हाव फार दे वील वॉक फॉर दॅट टू दॅट उमेद सेंटर. सो दॅट हावजींग सोसायटीन तांकां थंयसरूच ग्राउंड फ्लोरारूच हे उमेद सेंटर दिवचे म्हणून. रिगार्डिंग we should आमच्या वुमन अँड चाइल्ड डिपार्टमेंटाच्या आमच्या बार्देज यार्डान एक त्यांचे ऑफिस आहा, पूण एज फार एज आमचे ह्या DSS they have to go all the way every time to Panjim. आमच्या बार्देजकारांक सगळ्या आमच्या बार्देजच्या विलेजीस अँड टाउन we should get one office in म्हापसा. तू कसले पेपर वर्क सबमिट करूंक जाय जाल्यार म्हापसा यो आनी सबमिट करपाक. नाजाल्यार ऑल द वे ऑल ओल्ड पीपल हॅव टू ट्रॅवल, विडोज हॅव टू ट्रॅवल, डिजेबल पीपल हॅव टू ट्रॅवल. सो एक तुजो 2 स्टाफ घालून दिसोर एक आमच्या बार्देजान जाल्यार आमकां म्हापसाक घालून दिवचे म्हणून आमचे मागणे. एंड बँक सीडिंग रिगार्डिंग दॅट एक्नॉलेजमेंट वॉट यू आर आस्किंग फ्रॉम द बँक, हे आमच्या जाणट्यांक कितलो त्रास जाता सर. तुमचे ते सोमनाथ 2 फावटी सोशल वेलफेअरांतले पंचायतीन येतात ते कांयच हेल्प करिनात रिगार्डिंग गेटिंग दॅट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द बँक, ते कांयच हेल्प करिनात. सेकंडली ते बँक्स आर नॉट हेल्पिंग द पीपल, बिकम सो डिफिकल्ट. आमचे स्टाफ आतां शिकली आनी तेच हेल्प करतात, नाजाल्यार तांकां ते एक्नॉलेजमेंट घेवन हांगा यात ऑल द वे Panjim and then they have to go back. So see that you do something about this bank seeding problem. Sir, regarding senior citizen ID card, म्हाका LAQ आन्सर येयला विदिन one week तुमी ते ID कार्ड दितले म्हणून. मेळना सर, 1.5-2 म्हयने रावंक पडटा ते ID कार्ड मेळपाक. आणि आमकां नोव्हेंबर आणि डिसेंबर म्हयन्याक जे आमी एप्लिकेशनां दिल्लीं आनी आमकां सांगलेले पोस्टांतल्यान येतली म्हणून, ती अजुनूय आमकां मेळूंक ना. आफ्टर दॅट आमी पर्सनली आमचो स्टाफ पर्सनली गेल्लो तो मेळ्ळा जानेवारी फेब्रुवारीचे. बट नोव्हेंबर आनी डिसेंबरान जे तुमच्या आमकां स्टाफान सांगलेले पोस्टांतल्यान धाडटले म्हणून, ते अजुनूय ID कार्ड मेळूंक ना सर.
रिगार्डिंग अटल आसरा कॅम्प तेही वेग्यांचे वेग्यान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दवरचे आणि मुख्यमंत्री देवदर्शन स्कीम हे परते आमकां चालू करचे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो कोणूच थंयसर वचोंक ना सर आय वूड रियली कॉंग्रॅच्युलेट आमचो Subhash sir and his entire department and our government regarding the Purple Fest. या वर्षा UN, United Nations is partnering with us. It's a matter of pride for us Goans, for our country that United Nations, such a big organization, is partnering. And hats off to you and to your department. Thank you very much. Honorable Member Sri Govind Gowdy. स्पीकर सर, सभागृहा मुखार मांडल्यो मागण्यो क्रमांक 45, 57, 77, 87 आणि 89 हांकां तेंको दिता आसतनाच काही आदरणीय मंत्री जे आसात तांच्या मुखार मागण्यो दवरपाक सोदता आणि काही गोष्टी सूचना दिवपाक सोदता. हांव पयले सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन वतलो. मागणी क्रमांक 57. म्हाका दिसता हांवें बजेट स्पीचीच्या वेळाचेर एक उदाहरण दिल्लें आशिल्लें, तें म्हळ्यारूच एक फ्लॅगशीप स्कीम. ती संपूर्ण गोंयच्या SC आनी OBC घटकां खातीर आसा. ती म्हळ्यारूच अटल आश्रय योजना. ह्या अटल आश्रय योजनेच्या अंतर्गत स्पीकर सर आमी नवें जर घर जर बांदतले जाल्यार 2.5 लाख रुपये आनी रिपेर जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता 1.5 लाख रुपयाचें प्रोविजन आसा. पूण जवळ जवळ गेली 2 ते 3 वर्सां जाली बरीचशी एप्लिकेशन्स पेंडींग आसा. म्हाका आदरणीय मंत्र्याच्या मुखार फक्त सांगपाक सोदता, कारण हांव मंत्री आसतना सुद्दां त्या कन्सर्न संचालका कडेन, उपसंचालक किंवा जो स्टाफ जो आसा तांचे कडेन हांव प्रत्यक्षात उलयतालो. एक गोष्ट अशी आसा की आज एक विषय तयार जाल्लो आसा की ज्यो फायल्स BDOंतल्यान रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट म्हणजे साऊथ आसूं किंवा नॉर्थ आसूं हेजे कडेन धाडिल्ल्यो आसात, त्यो फायल आज ताजे फील्ड वर्कर्साच्या अंतर्गत परत धाडपाचो हो एक विशय आसा आनी तो ऑनलायन कर म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हाका दिसता फाटले 2 म्हयने जाले म्हाका दिसता ऑनलायन पोर्टल बंद जाल्लो आसा. हांव एकूच रिक्वेस्ट करतलो आदरणीय मंत्र्याक की जितल्यो एप्लिकेशन्स साऊथ किंवा नॉर्थाक पाविल्ले आसात ते परत न धाडटा आसतना ताजेर तुमी सँक्शन दिवचें आणि नवे जे आसा एप्लिकेशन्स जे करतले ते तुमी ऑनलायन करून घेवचे, ही म्हजी मागणी आसा. दुसरी गोष्ट, ह्याच स्किमीचे अंतर्गत मार्चान जे ऑर्डर्स इश्यू केल्लो आसलो तेजो अजुनूय पेमेंट रिलीज जाल्लो ना. त्याच प्रमाणे हांव एक गोष्ट आनी सांगपाक सोदतां की बरेचशे एप्लिकेशनां ज्या वेळाचेर आमी डिपार्टमेंटाक पावयतात, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कन्सर्न फील्ड वर्कर किंवा BDOच्या माध्यमांतल्यान सगळे जे डॉक्युमेंटेशन जे लागता ते डॉक्युमेंटेशन रितसर एप्लिकेशनाक अटॅच करून एनक्लोज करून ते फुडें प्रोसेस करता. पूण हे सगळें जाले नंतर 2 वर्सांनी किंवा 2.5 वर्सांनी ते डिपार्टमेंटाक याद येता, ऑफिसरांक याद येता की तांचे कडेन अमके डॉक्युमेंटेशन ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हे जे कोऑर्डिनेशन जे आसा, हांव म्हणून हांवें बजेट स्पीची म्हणिल्लें आशिल्लें, खरें जर बजेट जर तंतोतंत जर एग्जॉस्ट जर करतले जाल्यार कोऑर्डिनेशन इंटर डिपार्टमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा फील्ड वर्कर त्याच बरोबर BDO त्याच बरोबर सोशल वेलफेअराचे ऑफिसर्स हातून भितर एक क्लस्टर तयार जाता आणि हे क्लस्टर जेन्ना तयार जाता आसतनाच एक एप्लिकेशन कंप्लीट एप्लिकेशन BDO जो पर्यंत धाडपाक शकना तो पर्यंत त्याचे कंप्लीट एप्लिकेशन जे सगळे आंगांनी सारखे परिपक्व आसा. आणि हे केन्ना कळटा, ज्या वेळाचेर आमदाराच्या कार्यालयान भितर हे सगळे एप्लिकंट येतात आणि तांकां विचारतात की म्हजें एप्लिकेशन दिल्यार आज जवळ जवळ कितली वर्सां जाली पूण आमकां अजून कांय येवंक ना. आणि त्या वेळाचेर आमी ज्या वेळाचेर फॉलोअप करतात त्या वेळाचेर स्पीकर सर आमकां अशें दिसून येता की ह्यो सगळे डॉक्युमेंट्स थंय पावले ना. माझी एकूच मागणी आसा, म्हणजे फेअर प्लॅनिंग कशें आसा, प्रशासन कशें आसा, हे हांवें म्हज्या बजेट स्पीचीच्या डिस्कशनाक उलयलें, आनी कारण तें खूब म्हत्वाचें आसा.
की प्रशासनान म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान बिडिओकांतल्यान जर तांचे डॉक्युमेंटेशन जर सारकें ना जाल्यार ते एक्सेप्टूच करपाक जायना हो पयली गोष्ट तांकां कळपाची गरज आसा. पण ते सगळे आंगांनी कंप्लेंट आशिल्ले म्हणून सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान ते घेतले आणि ज्या वेळाचेर फॉलोअप करपाक वता त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सांगतात हे अत्यंत चुकीची गोष्ट आसा. ज्या वेळाचेर आमी 1.5 लाख रुपये दितात त्या वेळाचेर 2-2 वर्सां 2.5 वर्सां ती छप्पर उगडे केल्ले आसा. तितून त्या गरीबाक ते रिपेराक घर बांदपा खातीर कितलो त्रास जाता हे आमी स्वताच्या डोळ्यांनी पळयलेले आसा. ते खंय तरी मागीर कोपरेन वता कारण पावसाचो विशय आसा, मॉन्सून आसता आनी तांकां खंयच्या परिस्थितीन ते धांपपाक जाय आणि नंतर परत वेळाचेर हे इन्स्पेक्शनाक वता त्या वेळाचेर कितें दिसता की हे घर जे आसा ते ऑलरेडी रिपेर केल्ले आसात म्हण थंय परत कटकटी जमता, थंय फिल्ड वर्कर्साची कटकटी, थंय जेन्ना प्रपोजल वता थंय कटकटी. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक जायना. फक्त म्हजी इतलेंच मागणी आसा मंत्र्या कडेन की ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्या वेळाचेर आमी नेटनेटके वता त्या वेळाचेर तुमी सँक्शन दिवचें आणि ते पैसे तांकां रिलीज करचे आणि त्या प्रमाणे बजेटरी प्रोविजन म्हाका दिसता आज बजेट जे प्रोविजन केल्ले आसात ते खूप कमी आसा एज फार एज ऑल केसीस किंवा एप्लिकंट्स जी पेंडिंग आसात ती आज दिसता. दुसरी अत्यंत महत्वाची कारण ह्या स्किमी विशयी सगळ्यात जर चड ज्ञान आणि अभ्यास जर कोणाक जर आसा जाल्यार म्हाकाच आसा. कारण ही ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची स्कीम आणि ही स्कीम तशा ती तशी कॉपी कर अशें म्हणत त्या वेळा वयले उपसंचालक जे आशिल्ले त्या वेळा सोशल वेलफेअर मिनिस्टर जे आशिल्ले आणि तातूंत भितर म्हजोय आस्पाव आशिल्लो. पण एक गोष्ट हांव म्हाका दिसता तुमी काडले म्हणटात आदरणीय मंत्री बाब की तो NOC फ्रॉम द लँड ओनर्स पण ते अजूनही तुगेले तशेंच आसा ते अजून पर्यंत तुवें कांय काडलें ना. हांव इतलेंच म्हणटलो ज्या पंचायतीची हाऊस टॅक्स रिसिप्ट जेजे कडेन आसा यू शूड कन्सिडर दॅट तो एप्लिकंट आसा तो त्या हेजेर रावता कारण तो नवे घर बांदपा खातीर तुमी आनी कितें मागपाक शकता एटलिस्ट फॉर द रिपेर. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मागप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. दुसरी अत्यंत महत्वाची मॅन्डेटरी तुमी करतात की फॉर्म नंबर 1 and 14. फॉर्म नंबर 1 and 14 काही घरां लागिल्लीच ना. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्या वेळाचेर हाऊस टॅक्स आसा त्या वेळाचेर लोकल बॉडी जेन्ना तुका फॉरवर्ड करता ते तुवें कन्सिडर करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि 5वी गोष्ट अत्यंत महत्वाची ऑफिसरांनी नोंद करपाची गरज आसा. मंत्री बाब तुका एखादें खबर नासतलें बरेचशी एप्लिकंटाक भितर सँक्शन अमावंट जाल्लो आसा पूण बरेचशी वर्स जाल्ली आसा जो एप्लिकंट जो आसा तो कौसलेलो आसा तेजे डेथ जाल्लो आसा. पण म्हजे डिमांड आसा ह्या सभागृहाक खास करून मंत्र्याक डिमांड आसा की तेजे ते लिगल हेर्स आसा जो अर्ज करतलो ताका तुम्ही नवे एप्लिकेशन सादर न करता आसतना ते एप्लिकेशन फॉरवर्ड करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आदरणीय सभापती साहेब हांव तुज्या खातीर उलयता सगळ्यां खातीर उलयता. हांवें मुख्य मुद्द्याक हात घातिल्लो आहा थोडोसो म्हाका टायम दिवचो बाकीच्याचेर हांव कांय उलयना. तिसरी गोष्ट हे मंत्री साहेब तुवें हे लक्षांत दवरपाक जाय की परत एप्लिकेशन जर करपाक जर गेले जाल्यार हे चुकीचे जावन आसात. जर एका आवय बापायचे जर 2 भुरगे जर आसात जाल्यार तांचे कडल्यान तुमी NOC घेवची की ह्या हेजे अकाउंटाचेर तुमी ट्रान्सफर करचे. परत प्रोसेस करपा खातीर परत 2-2.5 वर्सां हिवूय लागता ती जावची न्ही. म्हणजे हे जे कितें 1.5 लाखाचो तुमगेलो जो अटल आश्रय योजनेची स्कीम आहा पळय न्ही ती अशीच 5 वर्सां उरता आणि त्यांनी जे पयशे जे काडिल्ले आसात इंट्रस्टाकूच 1.5 लाख रुपये जाता. म्हणजेच ही स्किमी भितर कांयच अर्थ ना ह्या संत गतीन जर गेलो जाल्यार. आणि हांव तेकाच धरून मागतलो हे 1.5 लाख रुपया जाग्याचेर तुम्ही 5 लाख रुपये हे करचे रिपेरा खातीर करचे आणि नवे बांदपा खातीर तुम्ही 10 लाख रुपये करचो हो म्हजो डिमांड आसा. हांव मुखार वता आसतना ऑर्फन चायल्ड ह्या स्किमी कडेन येतलो अत्यंत म्हत्वाची जो म्हजो अनुभवांतल्यान उलयता. कारण हे ऑर्फन चायल्डाक भितर आमकां होनोरियम दितात पूण हांव तेजेर कांय उलोवपा ना तुजी स्कीम क्लियर कट आसा. पण आनी एक प्रश्न उपस्थित हांगसर जाल्लो आसा मंत्री साहेब की स्पीकर साहेब की बरेचशे जाण ऑर्फन जे आसात त्यांची आयकाची त्यांची आवय सोडून गेल्ली असतात किंवा ते दुसऱ्याच कोणा कडेन परत एकदा लग्न जातात किंवा एखादो बापूय जो आसा तो वायसे वर्स जाता. पूण अशा वेळाचेर तांकां कोण ना जाता आणि म्हणूनच अशा तरेच्या भुरग्यांक सुद्दां तुम्ही तांकां कन्सिडर करचे. कारण एक म्हज्या मतदारसंघान हांव तुमकां जर गोष्टी जर आसा जाल्यार 4 उदाहरण हाडून दिता
की बापूय गेलो, बायल आवय तांगेली खंयच कितले ती जन्म जाले नंतरूच रोखडीच सोडून गेल्ली आसा. पूण ते ऑर्फन स्किमीक तांचो आस्पाव जायना हे सुद्दां तुमी लक्षांत घेवचें. कारण हे गरीब लोकूच आसात, ऑर्फन चायल्डाक भितर श्रीमंत लोकांची भुरगीं एप्लिकेशन करना, ज्यांचे कोण आधार ना तांकां आधार दिवप, तांकां मदत करप हे आमच्या सरकाराचें कर्तव्य जावन आसा. म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो, अश्यो जर केसीस जर कितें जर आसले, एक एफिडेविट स्वॉन करून किंवा त्यांचे जे केअर टेकर्स जे आसात त्यांचे कडल्यान थोडेशे घेवन किंवा तलाट्याच्या माध्यमांतल्यान फिल्ड वर्कराच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही अशे तरेचे केसी करून तांकांय तुम्ही ह्या ऑर्फन चायल्डा भितर समावेश करून घेवचो, हो म्हजो तुमकां सगळ्यांक मागणी आसा. तिसरी गोष्ट विडो पेन्शन. विडो पेन्शनाचे अंतर्गत आमकां 2-2.5 हजार मेळटा. ताका जोडून गृह आधार स्कीम आसा. गृह आधार स्किमीक ज्या वेळाचेर तिगेलो घो जर एकदा कवसता विडो पेन्शनाक तिका ते पयशे मेळपा खातीर 6 म्हयने किंवा 4 म्हयने गॅप घेता. पूण ते डिडक्शन न करता आसतना म्हाका दिसता जो पर्यंत ताका सँक्शन जायना तो पर्यंत गृह आधार जी आसा ती डिस्कनेक्ट जावपाक जायना. किंवा हे तुम्ही तांकां कम्युनिकेशन करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण इंटर डिपार्टमेंट आसा. नाल्यार कितें जाता, तुम्ही अर्ज आयलो त्या बरोबर ती स्कीम डिस्कनेक्ट जाता आणि तिका बाबडेक 5-6 म्हयने कांयच तिका आधार नासना. हे पूण ते अजून जावं ना. आणि मागेला ह्याच हे गोष्टीक धरून आनी एक गोष्ट आहा, तुम्ही रिकवरी सुरू केल्ली आसा. त्या वेळाचेर काही गोष्टी डिपार्टमेंटानू आपल्या खांद्याचेर घेवपाची गरज आसा. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट. गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. कारण हे गोवायकू पयशे येताले DDSY आणि एक बायल ती गृहाधार घेताले. पूण आज कितें जाल्लें आसा, घोव कौशल्य कारणान तो विडो पेन्शन तांणी एप्लाय केल्लें आसा आणि एप्लाय करता आसतना ताका दिसता की तुमकां आतां तें सायड जाल्लें आसा, हिगे घोवानू पयशे घेतिल्ले ते रिकवरी जाल्ले आसा. अशी तरेची परिस्थिती थोड्यांची अत्यंत गंभीर आसा की तांकां ह्या स्किमीच्या संदर्भात जाणटी जाल्ली आसा, तांकां ना बाळक ना भुरगे ना तांकां पळयना. अशा लोकांची रिकवरी करता आसतना तुम्ही थोडेशे विचार करून करचो किंवा अशे तरेचे काही गोष्टी तुमचे फील्ड माध्यमांतल्यान त्यांचं बॅकग्राऊंड कितें आसा हे समजून घेवन तुम्ही मुखार वच्चे अशें तुजे कडेन हांव मागणी करता. तिसरी गोष्ट, हांव ओबीसी कॉर्पोरेशना कडेन वतलो. ओबीसी कॉर्पोरेशनाक तुम्ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्या स्किमीच्या अंतर्गत बरेचशे लोन दिल्ले आसा आणि खास करून गाडयो ज्यो आसा ते व्हेहिकल आज खंय आसा, त्यांचो स्क्रॅप जाल्लो आसा, कितें जाल्लो आसा ते म्हाका खबर ना. आणि कंटिन्युअसली गेली 5 इयर्स हांव गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन सभापती महाशय हे फॉलोअप करता की त्यांचे तेमी माफ करचे, कारण तांकां परत कोर्टाक वयचे पडटा. चड पयशे ना, हे 5 कोटी आसात. असे बरेचशे सरकार 5 कोटी कशे मोडटा हे आमकांय खबर आहा. पूण तांकां एक रिलीफ दिवचो. ते आज 70-85 वर्सांचेर पाविल्ले आसात आणि तांकां आज कोर्टाक उबे रावचे पडटा. ह्यो थोड्योश्यो काही गोष्टी हांव सजेशन दिवन हांव आदरणीय मंत्र्याचे खूब अभिनंदन करतलो. कारण आणि एक डायनॅमिक एक मनीस जाका माणुसकी आसा, जाका तळमळ आसा, जाका कळकळ आसा, त्या म्हणल्यारूच दिव्यांग त्याच्या अभिनंदन करतलो. आणि चौथी गोष्ट, म्हजे मतदारसंघात हांव डिमांड नंबर 77 कडेन वयता आसतना म्हजी सारमन्सचो धक्को जो आसा तो धक्को सोडो मातसो रिपेराक आयिल्लो आसा, तो थोडोसो तुवें हातीन घेवचो आणि बरे भशेन फेरीबोट मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करचो. तुजें अभिनंदन. म्हाका थोडोसो चड वेळ दिल्ले बद्दल स्पीकर सर तुका हांव खूब आभार मागता. कारण हांवें मुख्य मुद्द्याक हात घातिल्ले आसात. डिपार्टमेंट आणि मंत्री हे सगळे काही गोष्टी हँडल करतलो हांव अशी अपेक्षा बाळगिता आणि देव बरें करूं म्हणटा. Other member, we got 2 minutes. Mrs. Jennifer, are you speaking? Shall we? चल 5 एक घे मरे, तिका एक घे. Okay. You start. Yeah. Other member, Mrs. Jennifer Monsera. Speaker sir, I rise to speak on the demands for today. To begin with, I would like to thank the Honorable Minister for Social Welfare for the work done across his department. I think there is no end to the praises that he receives, and there are some very positive steps that have been taken. First, I want to congratulate the Honorable Minister and the department for hosting the 24th World IPCA Chess Championship for persons with disabilities, which is currently underway. This is a proud moment for all of us, and it shows Goa's commitment to giving everyone a platform, especially those who deserve to be seen and celebrated. The presence also of the hockey legend and Arjuna awardee
Ashok Dhyanchand at the event has made it even more special. I truly appreciate the efforts taken to make this possible. Once again, I would like to congratulate the Minister and his department and the state machinery for conceptualizing and executing the Purple Fest, which is known today not only in Goa but all across the world. It has received special mention on various different platforms. In addition, it has not only helped the special children, but it's also helped the parents and the caregivers to learn about Once again. the technologies, the therapists. Once again, under Rule 16, we will increase the duration of the House by 5 minutes. Those in favor say aye. Ayes have it. Ayes have it. So this Purple Fest is not only helped the children, but it's also helped the parents and the caregivers to learn about the different technologies and the therapies that is available and the different schemes that the government has introduced. There are also other ongoing initiatives like the unique disability ID system in support for physiotherapy centers, financial aid to NGOs, accessible libraries for visually impaired, and the state awards for those who are making a difference. All this shows that the department is looking at things in a very comprehensive manner. Also, I think that the department has taken up very important tasks of improving access to government buildings. So far, 24 buildings have been already identified, a few in the north and in the south, and this is a very welcome start. I would like to go a step further and urge the department to take a comprehensive audit of all government buildings to access their accessibility. This should include not just entrances, ramps, but also signages, seatings and toilets for the specially abled people. Once the audit is also complete, there must be a phased implementation to plan and to upgrade the required infrastructure in a time-bound manner. At the same time, while we raise awareness among adults, we must also start young. I would strongly recommend that disability awareness and sensitization program to be introduced in schools as well. Even if it's in a small way, it will, I think, teach children at a very young age about empathy and about respect and about equal rights. Coming to river navigation, the introduction of the Ro-Ro ferries is a step in the right direction. These ferries are not only have double the capacity, but also it moves faster, and the cabins for the passengers for travel are more comfortable. And they are also very environment friendly. I would like to support the decision taken by my colleague Michael Lobo when he says that the amount that is given to the special children should be enhanced. And he rightfully said that since everything is very expensive, more than medicine, I think what the children need is physiotherapy and therapy. So if the minister could kindly consider it in a favorable way. I would like to once again appreciate the Honorable Minister and the department for all the efforts they have taken in making a big difference in the lives of the special people. Thank you. We'll break for tea. The House is adjourned till 4:30.